रस्त्यार गाडे गेले म्हणून काय जायना अशें म्हणणाऱ्या लोकांक सांगूंक सोदता की दुकानां गेली जाल्यार दुसरे कडेन खंयी मेळटली, पण आमचो गांव सफर जातलो आनी आमचो गांव आसा तो इल्लोसो गांव आसा. हितून मोठो वांटेकार म्हणटा तो प्रुडंट मिडिया, जेणे ह्या मुवमेंटान आमकां मास एक मोठें सहकार्य केलें. मनोहर भाईची उतरां तुमकां सांगता. तेदे टायमार तेणें सांगलें बाबा रे हेजेर ह्या गांवांत हो नॅशनल हायवे जावंक शकना. हो मनोहर भाईक कोणाचो आतां जो सरकार आसा तेणें सगळी चित्र हे आमचे नॅशनल हायवेचे आमच्या समोर हाडून दाखयल्लें. पूण थोडे मिसगायड करता. पंचायत तुमच्या बरोबर ना. आमी तुमकां सांगपाक सोदता आमी गांवा बरोबर आसा. फूल पंचायत गांवा बरोबर आसतली. नॅशनल हायवे खंयच्यान जाय आनी गांवची सुदरगत जावप आयज गोंयांत तशें पुऱ्या स्टेटीनी हायवे जाता. कारण हायवे करता आसतना लोकांक सगळें समतान घेवपाक जाय. हो आमची जे ट्रेडिशन आयज हांगसर देवळां आसा आमकां दोन लाभलेली, हे सगळे राखून हो रस्तो दुसरे कडल्यान खंयच्यान तरी डायवर्ट करचो अशी म्हाजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा. हे बायपास जावपाकूच जाय. खोर्ले आनी बोमा गांव जो आख्ख्या गोंयांत तुमी बायपास काडला जाल्यार आमच्या बोमान आनी कोल्लीम गांवांनूच हो घालो कित्याक घालता. आनी हो रस्तो जो आसा तो बाकीच्यांक बायपास केला तसो आमकांय दोगांकय बायपास करून दी. खंयच्यान तरी बसोन तेजेर तोडगो